नमस्कार। आयज गोय राज्यात सगळीकडे म्हजे घर योजनेचे प्रचार आणि प्रसार गोयचो मुख्यमंत्री करता, पण म्हाका इतलेच सांगपाचें आसा की हो प्रचार आणि प्रसार करून कांयच जावपाचें ना। सर्क्युलरां काढून सरकार चलोवं शकना। सर्क्युलरां काढून सरकार आपल्या एडमिनिस्ट्रेशना भितर मॅस क्रिएट करू शकता। आणि हेचे ज्वलंत उदाहरण आयज गोय राज्यात जर कितें आसा जाल्यार 25 ऑक्टोबर 2021 ह्या दिसा दोतर प्रमोद सावंताचे सरकार इलेक्शनाच्या प्रायर टू 22 इलेक्शनाच्या 6 म्हयने पयलीं हो गाजर घेवन येयल्ले सरकार। गाजर कितें तर एक्झिस्टिंग हाऊस नंबर, जेका आमी EHN नंबर म्हणटा, आणि गेली 4 वर्सां हे नंबर इश्यू करून ह्या नंबराच्या आधारे उदकाचे कनेक्शन, लायटीचे कनेक्शन स्ट्रक्चरांक गोयभर दिल्लेले आसा। हजारांनी नंबर प्रत्येक मतदारसंघात दिल्लेले आसा। आणि हे ते सर्क्युलर, ह्या सर्क्युलराचेर खंयच बरयल्लें ना की हो EHN नंबर इश्यू केल्याच्या नंतर तेका उदकाचे कनेक्शन दिवपाचे किंवा लायटीचे कनेक्शन दिवपाचे म्हणून। पण हांगासर एक ब्रीद वाक्य आसा। हे ब्रीद वाक्य हांव तुमकां वाचून दाखयता सकयल की घरांची करूया नोंदणी म्हणटा तो। घरांची करूया नोंदणी, पुराय करूया मागणी, म्हजे घर म्हजो अभिमान। घरांची करूया नोंदणी, पुराय करूया मागणी, म्हजे घर म्हजो अभिमान। हे केन्ना म्हणटा तो 25 ऑक्टोबर 2021 हे सर्क्युलर जेन्ना इश्यू करता तेन्ना। ताच्या नंतर सगळ्या स्ट्रक्चरांक, हजारांनी स्ट्रक्चरांक गोंयभरात इलेक्ट्रिक कनेक्शन इश्यू केला, वॉटर कनेक्शन इश्यू केला। आणि रिसंटली आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किंवा PWD डिपार्टमेंट ह्या नंबरांक इलेक्ट्रिक कनेक्शन मेळचे ना, उदकाचे कनेक्शन मेळचे ना अशें सांगता। मागीर म्हजो प्रश्न आसा ह्या सरकाराक की ऑन बिहाफ ऑफ दिस नंबर इलेक्ट्रिक कनेक्शन आणि उदकाचे कनेक्शन कशें दिले। आणि हांगासर जर तूं ब्रीद वाक्य बरयताय की घरांची करूया नोंदणी, पुराय करूया मागणी, म्हजो घर म्हजो अभिमान, जाल्यार हे म्हजे घर म्हजो अभिमान हे तुझ्या आता रिसंटली जी तुवें स्कीम जी लॉन्च केला, जेका तुवें म्हणटा तसो कट ऑफ पिरियड 2014 दवरला, तातूंत ही स्कीम इन्क्लूड कित्याक करूंक ना? हे EHN नंबर 2022च्या इलेक्शनाक गाजर दाखोवच्या खातीर हे सर्क्युलर काडलेले। आणि आयज लोकां मदीं म्हणटात तशें भीतीचे वातावरण निर्माण जाल्लेलें आसा। सर्क्युलर अशी सर्क्युलरां काडल्याच्या नंतर ह्या अशेच मॅस क्रिएट जातले हेचे उत्तम आणि ज्वलंत उदाहरण डेप्युटी कलेक्टर पेरने कितें करता, एक आमदार तेका लेटर करता की उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून, तो डायरेक्शन दिता डायरेक्ट। एक 24 ऑक्टोबराक आमदार लेटर करता, 28 ऑक्टोबराक म्हणटात तशें इमिजिएटली आफ्टर 4 days in 2024 डेप्युटी कलेक्टर पेरनेम डायरेक्शन दिता सगळ्या पंचायतींक थ्रू BDO ऑफिस की तुम्ही वॉटर सरप्लस अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ही PWD डिपार्टमेंटांतल्यान घेवपाची। तेन्ना PWD मंत्री कोण? PWD मंत्री हो गोयचो मुख्यमंत्री, तेन्ना PWD मंत्री। आणि अशा प्रकारचो हो ढोबळ कारभार घेऊन हे सरकार चलता आणि सांगता म्हजे घर योजना आम्ही सक्सेसफुल योजना करतले म्हणून। हे आयज EHN नंबराचे आयज गोंयभर मॅस क्रिएट जाल्लेले आसा। तुमच्या ह्या सर्क्युलराचेर खंयच बरयल्लें नसलेलें की तांकां इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिवपाचें, वॉटर कनेक्शन दिवपाचें। ते सर्क्युलर काडलेले कित्याक? तेचेर क्लियर कट बरयल्लें आसलें की फक्त पंचायतीन टॅक्स गोळा करपाचो, जे स्ट्रक्चर्स आसत तेंच्या कडल्यान, जेंची पंचायती कडेन नोंदणी ना तेंच्या कडल्यान। पण तेन्ना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटानय कनेक्शन दिली, PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटानय कनेक्शनां दिली, आणि आयज हीच डिपार्टमेंटां सर्क्युलरां काडटा ही पळय। हे ऑक्टोबर, हे तुझे सप्टेंबर की आम्ही हे दिवू शकना म्हणून। मागीर जी तुम्ही 21च्या नंतर जी दिली पळय ती कित्याक दिली आणि खंयच्या ग्राउंडाचेर दिली, हो ह्या सरकाराक म्हजो प्रश्न आसा। आणि जेन्ना तू ह्या सर्क्युलराचेर हे ब्रीद वाक्य करता म्हजे घर म्हजो अभिमान, जाल्यार हे म्हजे घर तुझ्या म्हजे घर स्किमीन ह्या कित्या खातीर ना? हेचे प्रश्न ह्या गोयच्या मुख्यमंत्र्यान तमाम गोयच्या जनतेक दिवपाचे। ताच्या पलीकडे वचून आणखी एक सांगता हांव तुका की तांणी एक आता सर्क्युलर, हे जे सर्क्युलर तेचे जे चालू आसा पळय, ताच्या नंतर बायफर्फिकेशनाचे सर्क्युलर तेणी काडले 27 मे 2025।
सेक्रेटरीक डायरेक्शन दिला की 3 दिसा भितर तू इश्यू कर म्हणून. सेक्रेटरी गोवा पंचायत राज ऍक्ट कितें सांगता, फोर्थनायट मिटिंगेन तू रिझॉल्युशन घेवन पास करून त्याचे एक्झिक्युशन सेक्रेटरीन करपाक जाय. नो डाउट सर्क्युलरा काडप आणि सेक्रेटरीन डायरेक्शन दिवप अँड दे नीड टू अवॉइड ऑल द वॉट एव्हर द डायरेक्शन्स कमिंग फ्रॉम द हायर ऑथॉरिटीज, तांकां ते अवॉइड करपाक जाय सेक्रेटरी. ते बायफर्किकेशन नंबर तो कितें म्हणटा, इश्युअन्स ऑफ बायफर्किकेशन हाऊस नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्झिस्टिंग ड्वेलिंग हाऊस इन विलेज पंचायत ज्युरिस्डिक्शन. हाचो अर्थ कितें, जो एक्झिस्टिंग जे ड्वेलिंग हाऊस आसा जेका नंबर आसा तो तूं बायफर्केट कर आणि सपोज 32 इज द हाऊस नंबर. तो म्हणटा 32 1 कर, 2 कर, 3 कर किंवा A कर, B कर, C कर, D कर आणि तू दी म्हणटा ते कळ्ळें. आणि तो भाशणां ठोकता, भावा भितर झगडी नाका हे नाका म्हणून आम्ही हे सगळे केले. दॅट मीन्स जो एक्झिस्टिंग जो हाऊस नंबर जो पंचायतीन ज्या स्ट्रक्चरांक दिल्लो आसा तो हाऊस नंबर लिगल म्हणून तू कन्सिडर्ड करता. तो हाऊस नंबर जर तू लिगल म्हणून जर कन्सिडर करताय जाल्यार तू ह्या म्हजे घर योजना ही जी स्कीम जी तुवें काडला तेतूर तुवें 19 म्हणटा तशें 72 पर्यंत लॉक इन पिरियड कित्याक दवरला. जे स्ट्रक्चर ऑन ऑर बिफोर 1972 सर्वे प्लानाचेर आसा किंवा 1/14 मेन्शन आसा त्याच घरांक आपण सनद दितलो हे तुवें कित्याक सांगलें. तूच सांगता हांगासर हे नंबर बायफर्केट कर आणि लोकांक दी म्हणून तुझे हे सर्क्युलर सांगता आणि सेक्रेटरीन डायरेक्शन दिता तू 3 दिसा भितर दी म्हणून. जाल्यार म्हजो ह्या सरकाराक प्रश्न आसा की तू कन्सिडर करताय की ते नंबर लिगल म्हणून तू बायफर्केट कर म्हणून सांगताय ते नंबर, नाजाल्यार तुझे सरकार इलिगल ही सर्क्युलरा कशी काढू शकता. सो दॅट मीन्स वेन यू आर बायफर्केटिंग दीस नंबर जाल्यार ते हाऊस नंबर जे तुम्ही अलॉट केला ते तू सरसकट सगळे नंबर म्हजे घर योजना स्कीम कित्याक इन्क्लूड करू शकलो ना. व्हॉट इज द रिझन बिहायंड इट. म्हणजे हाचो अर्थ कितें, हे सर्क्युलर इलेक्शनाचे तुवें 6 म्हयने पयलीं गाजर घेवन आयिल्लो तूं 2022च्या इलेक्शना पयलीं आणि तेचो आतां सगळो मॅस करून दवरलाय. आता तू म्हजे घर योजना ही जी हाडटा पळय ती 1 वर्स पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं हाडटाय, हो गाजर घेवन येताय आणि हेच्या फुडें तू कितें आतां पळय 1972 तू लॉक इन पिरियड घातले त्याचेर तुवें कितें म्हटलां की जी घरां सर्वे प्लानाचेर आसात, जी घरां फॉर्म 1/14 रेकॉर्डेड आसात त्या घरांक आपण सनद इश्यू करतलो आणि ताका तुवें परफॉर्मा फॉर्म 1 दिला, फॉर्म 2 दिला. फॉर्म 2 चेर तुवें खंय हाऊस नंबर बरयल्लो ना. म्हणजे ती हाऊस टॅक्स रिसीट एक मनीस 4 घरांकय लावू शकता असो तेजो अर्थ जाता. तेचेर हांव डिपली वचना, पण म्हाका इतलेंच हे सरकारान स्पश्ट करपाक जाय गोंयच्या जनतेक, फसवेगिरी करपाक मतदारसंघांनी फिरपाची आवश्यकता ना. हे तुमचे स्किमी इलेक्शनाच्या टायमार येतात, फुलाकारांकय वेगळी स्कीम हाडलेली, गवण्यांकय वेगळी स्कीम हाडलेली, बेकार युवकांकय वेगळी स्किमी हाडली. कितले पयशे कोणाच्या अकाउंटाचेर कितले येयले तमाम गोंयच्या जनतेन पळयल्ले आसा. सो जेन्ना 1972 म्हणटाय तू ह्या सरकारान पयल्यात पयलीं म्हणटा तशें प्रायमा फेसिया हे सगळे हे प्रचंड मोठे मॅस आणि ब्लंडर तयार जातले कालांतरान. तेका लागून तातूंत ट्रान्सपरंसी हाडच्या खातीर ह्या सरकारान एक टीसीबी डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन इश्यू करपाचें की प्रत्येक विलेज वायज कितली घरां सर्वे प्लानाचेर रेकॉर्डेड आसात, फॉर्म 1/14 रेकॉर्डेड आसात, सर्वे प्लानाचेर मेन्शन केलेली आसात, त्यांचो डेटा प्रत्येक विलेज वायज डिस्प्ले करपाचो ह्या सरकारान. हे जर भविष्यान जर मॅस जावपाक जायना जाल्यार हे तेणी पयले करपाक जाय. म्हजे घर योजना घेवन फिरलो म्हणून जायना आणि बेश्टे थंय गाजर दिले म्हणून जायना. हांवें 2 दिसा पयलीं CRZ वेगवेगळ्या विशयांचेर सांगलेले, तातूंत 3 तेणी गोष्टी जे एक्सक्लूड केला. टेनंट जो कूळ आसा पळय तो ह्या स्किमीन नाच, आनी तो कितें सांगता तुमचे सगळे जातले म्हणटा, तो सगळे आपण करतलो म्हणटा. तो तूं जर सगळे करतलो जाल्यार हे पळय ही तुजी सर्क्युलरां ही ह्या सरकाराची ही सगळी सर्क्युलरां जी सर्क्युलरां 2021च्या हे सर्क्युलर सरकार हो चलयता. हाका म्हजो होच प्रश्न आसा. 1972 पयलींची जितली घरां आसा तूं म्हणटाय त्या घरांक आपण दितलो म्हणून, ते जेन्ना तेंचो जो परफॉर्मा फॉर्म 1 आसा त्याचेर खंयच बरयल्लें ना की बाबा हाऊस नंबर मेन्शन, हाऊस टॅक्स रिसीट लाय म्हणटा तो, पण डिक्लेअर करतना हाऊस नंबर खंयच मेन्शन कर म्हणून बरयल्लो ना. ते सारखे तेणी म्हणटा तशें मायन्युटली म्हणटात तशें पळोवपाचें
नाजाल्यार मॅग्निफाईंग ग्लास घेवपाचो ते बरयला की ना ते पळोवपाक. आणि पळय सर्क्युलरा काडून सरकार चलचे ना आणि हे स्किमींचे गाजर दाखोवन जशे 2022 फटोवन सत्ता काबीज केली तशे गाजर हे आता गाजर चलपाचे ना. म्हाका फक्त इतलेच अवेअर करपाचे आसा की जेन्ना तूं कितें तरी सर्क्युलर हाडून लोकां खातीर कितें तरी करता त्याचे दुष्परिणाम लोकांक भोगचे पडचे न्ही. आयज EHN नंबराच्या माध्यमांतल्यान आयज भीतीचे वातावरण सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेले आसा. कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जर गेलो जाल्यार तो म्हणटा आपण तुका ह्या नंबराचेर कनेक्शन दिवं शकना. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार तोय सांगता आपण तुका ह्या नंबराचेर कनेक्शन दिवं शकना. पण थंय आसा म्हजें घर म्हजें अभिमान त्या सर्क्युलराचेर तो एक पार्ट जालो. त्याच्या नंतर म्हणतात तशे बायफर्फिकेशन तू नंबर करताय. दॅट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग की जो नंबर तुझ्याकडे आसा जो तू बायफर्केट करता इट इज अ लिगल नंबर. मग हे जर सगळे आसा जाल्यार हे सगळे नंबर तुझ्या म्हज्या घर स्किमीन कित्याक ना हे कारण पयलीं तमाम गोंयच्या जनतेक स्पश्ट कर. आणि आयज म्हणतात तशे आयज EHN नंबराचो डेटा तुमच्याकडे अवेलेबल आसा. म्हणजे हेचे तुम्ही भविष्यान करतले कितें लोकांक हेचेर क्लियर या तुम्ही. आणि 1972 पर्यंत जी घरां फॉर्म 1 and 14 सर्वे प्लानाचेर आसा त्या घरांचो डेटा TCP डिपार्टमेंटाक सांग प्लान घेव आणि बस म्हणून फक्त कन्वर्जना करपाक बस नाका म्हणून सांग. लोकां खातीर जर तुम्ही लोकाभिमुख जर योजना जर हाडल्या जाल्यार तुम्ही विलेज वायज डेटा तयार करा. प्रत्येक पंचायतीक डेटा धाडा जेणे करून जो सेक्रेटरी आयज तुझे जे स्किमी जे तू काडटाय पळय तेचे दुरुपयोग जाल्लो आसा. कित्याक आणि जर दुरुपयोग जर जाल्लो ना जाल्यार हांव ओपनली सांगता की जे तुवें सर्क्युलर हाऊस रिपेअर सर्क्युलर जे काढले ती रिपेअर सेक्रेटरीन इमिजिएटली इश्यू करपाचे म्हणून सांगले पळय तेचे म्हणतात तशे इन्स्पेक्शन कर. सेक्रेटरीनी अक्रॉस द स्टेट जी रिपेअर लायसनां जी दिली ते कितें करपाक रिपेअर लायसनां दिली ऑन पेपर कितें दिले आणि फिजिकली कितें परिस्थिती जाल्लेली आसा ती. सो गोंयान म्हणटात तसो प्रचंड प्रमाणात मोठो ह्या सर्क्युलरांच्या माध्यमांतल्यान प्रचंड मोठो घोळ जावच्या पयलीं ह्या सरकारान आपले दोळे उगडाप ही काळाची गरज आसा. आणि हांव परतून एक फावट सांगता आय एम रिपीटिंग ऑलवेज सर्क्युलरांचेर सरकार चलो शकना. कायदे हाडचे पडटा कायदे करचे पडटा. आणि जो तो चॅलेंज दिता पळय म्हजे घर योजना हांव डिबेट करपाक सेक्रेटेरिएटान रेडी आसलो ऑपोजिशनाच्या बरोबर. तुज्या ह्या योजनेन कितें घोळ आसा आणि लोक कशे त्रासान पडपाचे आसा हेचेर ओपन डिबेट करपाक हांव केन्नाय रेडी आसा. डेट टायम आणि प्लेस खंय ती तुम्ही थाराया आणि सांगा अमक्या जाग्यार या म्हणून. आय एम रेडी टू कम आणि मागीर हेचेर डिबेट करया. आणि कितें हेतून म्हणटात तशें कितें फॉल्ट आसात कितें म्हणटात तशे लूप होल्स तुम्ही दवरल्यात आणि कशा तरेन मतां लागीं करच्या खातीर तुम्ही प्रचार सभा जे आयोजीत करतात पळय ते तमाम गोंयच्या जनतेक कळटले. इतलेच सांगता आणि परतून एक फावट सांगता की EHN नंबराच्या माध्यमांतल्यान आयज तमाम गोंयच्या जनतेक ह्या सरकारान फळान घातलेले आसा. तो घोळ पयलीं कितें जाला पळय तो निस्ताराय लोकांक म्हणटात तशें तातूंतल्यान थाकाय दी. कितें तो इश्यू बेगींतल्या बेगीन रिझॉल्व कर. आयज लोक प्रचंड प्रमाणात ताण तणावा खाली हा ह्या EHN नंबरा खातीर आणि तेका लागून सरकारान इमिजिएटली हेचेर म्हणटात तशें क्लॅरिफिकेशन दिवप ही काळाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.